This program is sponsored by BPL Happy Little Things. नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या शक्ती ह्या नवरात्रा निमताच्या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. इश्टानो, अशें म्हणटात की गोंय ही कलाकारांची खण. गोंयान कलेच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांत असे खूबशे कलाकार ह्या भारत देशाक दिले. भारत देशाकूच न्हय, जगाक दिले अशें म्हणल्यार अतिताय जावचें ना. मागीर तें अभिनयाचें क्षेत्र आसूं वा हेर कसलेंय क्षेत्र आसूं. संगीताचे क्षेत्राचें जेन्ना आमी नांव घेता तेन्ना सगळ्यांच्या तोंडार एकूच नांव येता, तें म्हळ्यार हेमा सरदेसाय. आमचे मदीं आज हेमा सरदेसाय हांगा उपस्थित आसा. आमी ताका येवकार दिवया. हेमाताई, नमस्कार. नमस्कार बाय राधिका. हेमा सरदेसाय हें नांव तशें गोंयकारांक नवें न्हय. हेमा सरदेसाय ह्या एकाच नांवान पुराय देश गाजयला, जाल्यार पुराय देशा भायर लेगीत खूबशे जाग्यांचेर ताजे लायव्ह कॉन्सर्ट जाल्यात. हेमा सरदेसाय जेन्ना स्टेजीचेर येता तेन्ना प्रत्येकाच्या आंगावयलो एक एक केंस उबो रावता. इतले जबरदस्त आवाजाचे हेमा सरदेसाय बाय. ताणें गोंयाक खूबशे मान सन्मान मेळयल्या. खूबशे पुरस्कार, खूबशे अवॉर्ड्स ताका फावो जाल्ले आसा. त्या अवॉर्ड्सांची जर आमी हांगा लिस्ट घेत जाल्यार म्हाका दिसता हो पुराय एपिसोड त्या अवॉर्ड्साच्या नांवांनीच सोंपतलो. हालींच ताका अवॉर्ड फावो जाल्लो आसा तो म्हणल्यार आयकॉन ऑफ द इयर आनी चॅम्पियन्स ऑफ चेंज. हे दोन वेगवेगळे नॅशनल अवॉर्ड्स ताका फावो जाल्ले आसा. ह्या दोनूय अवॉर्ड्साच्या फिमेल कॅटेगरी भितर युनॅनिमसली म्हळ्यार एकमतान हेमा सरदेसाय बाय हांची निवड जाल्ली आसा आनी तो गोंया खातीर खूब 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 मोठो भोवमान. आज हेमा सरदेसाय आमच्या मदीं हांगा उपस्थित आसा आपल्या बद्दल आनीक सांगपाक, तशेंच ताजी मत हांगा जाणून घेवपाक. हेमा सरदेसाय बायक तशें कोणूच वळखना अशें ना. हेमा सरदेसाय म्हणलें की प्रत्येक गोंयकाराक एक अभिमानाची गजाल आसा आनी आज ते हांगा आमचे मदीं आसा ही आमचे खातीरूय तितलीच अभिमानाची गजाल. बादल पे पाव हे पद आज लेगीत ताजें तितलेंच गाजता, तितल्याच उमेदीन लोक आयकतात. हेमाताई, म्हाका सांग, तुवें केन्ना तरी चिंतिल्लें की आपूण इतले गायनाच्या क्षेत्रांत, संगीताच्या क्षेत्रांत इतले वयर सरतलें? बाय ल्हानपणा पासून आमच्या वरांडाचेर गावप गोंयच्या आमचे भायर, घराच्या भायर. आनी हें म्हाका फिलींग प्रत्येक आमच्या गोंयकारान भितर घालूंक जाय की यू डोंट नीड कोणी तुका स्टार म्हणप किंवा तुका व्हडलें करप हाची गरज आसूंक जायना. स्वताच भितर एक स्ट्रेंथ आसूंक जाय की आपल्याक कितें तरी दिला देवान आनी हाजें श्रेय देवाचें आनी देव हें पळयतलो, फुडें व्हरतलो. बरोबर. तर तो एक कॉन्फिडन्स आनी एक प्रेम देवा बद्दल सदांच आशिल्लें मना पासून, ल्हानपणा पासून. देवान म्हाका आवाज दिला म्हणून ही वील डू समथींग अबावट इट, हें सदांच. आनी आय वॉन्ट ऑल आर यूथ ऑल्सो टू थिंक लायक दॅट की दे हॅव टॅलंट. तांणी बी तशेंच चिंतूंक जाय की देव म्हाका ह्या टॅलंट दिल्ल्या बद्दल खंय तरी कितें करतलो, हें कॉन्फिडन्स आसूंक जाय. बरोबर. देव आपशी व्हरता. तुवें अशे खुबशे कलाकार जे गोंयांत निर्माण जाले, चडशे जाणांनी म्हणजे खुबशे जाणांनी आज गोंय सोडून ते चडशे, जरी तांची जन्मभुमी गोंय आसली, कर्मभुमी गोंय आसली, तरी कांय ना कितलेशेच कांय पर्सनल रिजन्स, कितलेशेच कारणांक लागून तांकां जाय आसून जाल्यार सुद्दां तांकां गोंयांत रावपाक मेळना. तांकां गोंय सोडून खंय तरी गोंया भायर रावचें पडटा. अशा वेळार तुवें इतलो प्रवास केला, तुवें भारतभर प्रवास केला, जगभर प्रवास केला, पूण तूं सदांच गोंयांत उपलब्ध आसता. हें कशें कितें तूं साध्य करता? ना बाय, म्हाकाय वचचें पडलें मुंबय. हय, जाणा, सगळ्यांक खबर आसा. म्हाकाय मुंबय वचचें पडलें, थंय रावचें पडलें. तरी तूं थंय गेलें सुद्दां मुंबय, पूण तरी तुजी गोंयांत भेट आसता. एवरी म्हयनो म्हाका येन दिसतालें गोंयां. आनी कशें कितें हें करून एक्सक्यूज करून हांव येतालेंच. म्हणजे कळकळ सगळी हांगाच आसा, जीव सगळो हांगाच आसा गोंयां. आनी आतां सुद्दां I take the opportunity of whatever happened with the COVID and everything. And I have been here, of course, I have battled the last 10 महिने जे battle केलां to live. इवन एक सायड आसता आपली सेल्फिश सायड आनी एक सायड आसता
आपली मोगाळ सायड आनी ती मोगाळ सायडीक जेन्ना धक्को बसता असो की आयुश्याचो धक्को म्हणटात पळय तसो तातूंत हांवें आय हॅव वॉन्ट टू बी दॅट एग्जाम्पल फॉर दोज वुमन हू कॅन लव लायक मी म्हणजे म्हजे सारको मोग करूंक शकता अशा महिलांक हांव दाखोवंक शकता की वी कॅन ऑल्सो बी स्ट्रॉंग इन एनी सर्कमस्टन्स कित्याक आपल्या खातीर जीव ना आतां हेमाचो जीव आसा तो लोकां खातीर आतां कितें करून गोंया खातीर आनी सगळें म्हणजे आमच्या वॉट कॅन आय डू फॉर यू इतलेंच हांव कितें करूंक शकता त्या खातीर हें ब्रिदींग चल्लां आनी कांय ना तुवें खुबशीं गाणी गायली तुजी खुबशीं गाणी जी आसा ती आज तर तुजें एक अशें पद आसा बादल पे पांव हें आयकतल्याकूच उर्बा दिता उत्तेजना दिता एके तरेचे कॉन्फिडन्स दिता सो ह्या तुजे बादल पे पांव ह्या गाण्या बद्दल तूं कितें सांगपाक सोदता आय एम व्हेरी ब्लेस्ड कित्याक म्हाका याद आसा एक शो जाल्लो मुंबय आनी खूब सिंगर्स आशिल्ले आमचे बॉलिवूडाचे पूण वेन दे सेट सिंग इन्स्पिरेशनल सॉंग्स ती म्हजीच आशिल्ली ती अस्तित्वातलें एक पद म्हण तूं हें बादल पे पांव हें इवन आवारा भवरे इट शोज अ वुमन इन फूल हॅपीनेस एंड जॉय यू नो सो दॅट इज मे बी देवाची ब्लेसिंग तें की म्हजें खूब काम आसा करपाचें देवा खातीर सगळ्यां खातीर यू नो देवाचीच भुरगीं सगळीं त्या खातीर म्हाका दिसता ती पदां म्हाका मेळ्ळी तर लोकांचें काम करपाक हांगा जेन्ना आवाज दिता जेन्ना टॅलंट दिल्ली आसता तेन्ना देवाचें कितें आसता यू हॅव टू डू युअर ड्युटी त्या खातीर जगलां म्हणजे इन शॉर्ट तुजें म्हणणें अशें आसा की प्रत्येक जेन्ना मनशाक देव जल्माक घालता तेन्ना ताज्या भितर एक कितें ना कितें टॅलंट तो दिता आनी त्या टॅलंटाचो आपणें धापून दवरच्या बदला समाजा खातीर उपयोग करपाक जाय हय म्हणजे कितें त्या टॅलंटाची आमी खूब कितें जालीं नांव कमयलें कितें व्हडलें कितें जालें पूण त्या टॅलंटा बद्दल आमी सोसायटीक कितें दिलें ज्यांनी आमचेर मोग केलो तांच्या खातीर आमी कितलें अर्पण केलें कितलें सॅक्रिफायस केलें हातून खरें आसा जगप तर मागीर आमी देवाची मनशां देवळांनी वचून चर्चींनी वचून आनी मॉस्कान वचून आमी देवाची मनशां जायना सोसायटी खातीर कितें तरी करपाची उर्बा आसपाक जाय सो तुजें आमी सदांच पळयल्लें आसा की तूं एक अशें सेलिब्रिटी आसा जे सोशल मिडियाचेर खूब एक्टीव आसा फेसबुकाचेर जावं मागीर वॉट्सॅपाचेर खूब एक्टीव आसा सोशल मिडियाचेर तुजें इतलें एक्टीव रावपा फाटलें कारण कितें जें प्रेम मेळटा बाय तें सांगपा सारकें न्ही म्हणजे खूब प्रेम मेळटा आनी कितें आसता की म्हाका खूब जाण सांगता म्हणजे इंडस्ट्रींतली की बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनका फेसबुक से लाखों में उनके दिखते हैं फॉलोअर्स लेकिन आपके लिए जैसे लिखते हैं और प्यार बरसाते हैं ऐसे किसी पे नहीं बरसाते तो म्हजे कितले ड्युटी जाता की तांच्या खातीर तर कितें करूं आनी कितें नाका म्हज्या गोंयकारा खातीर यू नो ऑल द पीपल हू लव मी सो यू नो इट्स नॉट अबाउट मी एनी मोर यू नो इट्स अबाउट वॉट आय कॅन डू फॉर एवरीबडी आनी अशेंय आमी पळयतात हेमाबाय की खुबशे गोंया भितर खुबश्यो ज्यो हे जाल्यो मुवमेंट्स जाले मागीर ते वेगवेगळे तरेचे आसा गोवा बचाव आनी कितें अशा सगळ्या आंदोलनां जी जालीं गोंया भितर त्या आंदोलना भितर तूं सदांच 100% एक्टीव आसता एब्सोल्युटली आनी अजुनूय तूं एक्टीव आसा हय बाय आनी म्हाका टिकेटी ऑफर केलेले माय गोवा नो तेच म्हणटा म्हाका म्हजो प्रश्न फुडें तोच आसा की तूं आतां समाजा खातीर जेन्ना तूं इतले आंदोलना भितर एक्टीव आसा तरी तूं खंय तरी सक्रीय राजकारणांत ना अजून ना स्वर्गीय भाई जे आसा आमचे मनोहर भाई तांकांय सांगिल्लें की हेमांक टिकेट दी जेन्ना ते डिफेन्स मिनिस्टराक गेल्ले पणजेची पूण ते इवन ही सेड ते सरळ चलपी मनीस you know this is the biggest compliment I have got even from my lawyer Benny Nazareth and a lot of people ki hema saral chalta so taka politics nahi rahe then even Congress you know I have very sweet people who are very loving in Congress Dr. Pramod Salgaonkar Yatish Naik all of them said would you like the ticket for North Goa MP you know on the Congress ना हांवें केन्नाच घेवंक ना आनी राजकारणान येवपाची इच्छा ना पण लोक खूब सांगता हेमा येवंक जाय पण अजून पर्यंत कांयच हांवें थंय पांय सुद्दां घालूंक ना आनी ए पॉलिटिकल आसा कंप्लिटली अँड नाव विथ माय हेमा सरदेसाई फावंडेशन यू नो एक स्फूर्ती मेळ्ळ्या की हांव आजुनूय कितलें करूंक शकता म्हणजे ट्रस्टीज खूब बरी सामकी सामकी बरी हेमा सरदेसाई फावंडेशन तुवें हालींच जल्माक घालां तेवूय बी तुवें सोशल मिडियाचेर आपले जे चाहते आसा आपले फॉलोवर्स आसा
तांकां तुवें सांगिल्लें आसा पूण सक्रीय राजकारणा पासून आतां तुवें जशें म्हणलें वेंचणूक लागीं पावल्या वेंचणुके खातीर आतां प्रत्येक पक्ष नेट्टान तयारी करता हय. अशे वेळार खुबशे नवे पक्ष सध्या जल्माक येतात तांणी म्हाका अप्रोच केला. तेच म्हणटा त्या खातीर हेमा सरदेसाय हे इतले एक नॉन पॉलिटिकल व्यक्ती अजून मेरेन आसा सो तुका ऑफरी येतात खुबशे पक्षांच्यो येतात कित्याक लागून अजून तूं सक्रीय राजकारणा पासून पयस रावपाचें कारण कितें तुका अशें दिसना की बायलांनी सगळ्याच मळार आज बायलां आसा राजकारणांतूय बायलांनी येवन राजकारणातूय बदल घडोवपाची गरज आसा बायलांनी ती बायलांच करपाक शकता अशें तुका दिसना नाही डेफिनेटली दिसता पूण हांव तुका एक गजाल सांगू आतां हांगा आसा म्हणल्यार इतले सरळ चलता म्हणटा न्ही हेमा म्हाका लोकांक सांगचें पडटलें की म्हाका राजकारणान येवून सरळ चलूंक मेळचें ना कित्याक जेन्ना आमी वी पुल अप पीपल आतां हांव CM जावन समज गेलें इन द हें आज तुका हें सांगता सगळ्यांक लायनीर हाडलें यू नो दीस हॅज टू हॅपन दॅट हॅज टू हॅपन दुसरे दिसा कितें गव्हर्मेंट पडलो कित्याक द मोमेंट यू पुल अप एनीबडी फ्रॉम हें कोणाक कळना लोकांक कितें दिसता की आवयस कसलो मनीस घेतलो भितर ह्या पार्टेन कसलो मनीसाक कसल्या मनशांक दवरला पार्टेन कित्याक दवरला गव्हर्मेंट चलपाक त्या मनशांची गरज आसा हें लोकांक कळना कित्याक जर खूब जाणांक कळटा खूब जाणांक कळना हें पण तो मनीस पडलो उडयलो ताका भायर की तो पार्टी उडयता if somebody wants to do something good for Goa that person cannot do पण वायट बऱ्यांक बरोबर घेवन वचचें पडटा तर ते अजून चिंतूंक जाय म्हाका कॅन आय डू दॅट ऑर नॉट म्हणजे हांव करूंक शकतलें वायट बऱ्यांक म्हणून भाई म्हणटा ते सरळ चलता रे ताका उपकारना ही वॉज अ गुड मॅन ही वॉज अ ग्रेट मॅन वी ऑल नो दॅट आनी तो क्लीन आशिल्लो पूण ताका सगळ्यांक घेवन बरोबर वचचें पडलें बऱ्यांकूय वायटांकूय सो तूं जें म्हणणें अशें आसा की बायलांनी सगळेच कडेन आपले आज पाय पसरयल्ले आसा अशा वेळार राजकारणात सरळ बायलां जाय पूण सरळ चडपी बायलां उपयोग ना अशें म्हणना हांव जांकां गट्स आसा यू नो टू हँडल द बॅड एंड द गुड तांणी करचें आय हॅव द गट्स टू हँडल द ऑल द बॅड थिंग्स हॅपनिंग पूण हँडल बॅड एंड गुड गट्स ते भायर ना बॅड एंड गुड लायक आय एम नॉट अ गुड डिसायडर ऑफ वॉट इज बॅड एंड गुड तितलें सो कशें कळटलें हो बॅड आनी हो वायट तातूंत मातशें हांव कन्फ्यूज जालां इफ दॅट ऑल सेटल्स मे बी इन द फ्युचर बट इट ऑल नाव डिपेंड्स ऑन म्हज्या जनतेक कितें जाय तांकां इच्छा आसा जाल्यार मे बी इन द फ्युचर पूण अजून कांय चिंतूंक ना कित्याक इट इज नॉट पॉसिबल टू म्हणजे कोण वायट आसा ताका तापयल्या शिवाय किंवा ताका लायनीर हाडल्या शिवाय गत्यंतर ना सो पॉलिटिक्स कशें कितें जातलें म्हजे बरोबर हाजो क्वेश्चन मार्क आसा ओके सो अजून तरी हेमा सरदेसाय पण एवरी वुमन शुड थिंक इन एवरी फील्ड मे बी दे कॅन हँडल इट गो हेड हँडल इट बरोबर ना तेच म्हणटा तुका की आजकाल कशें आसा की आमी स्वातंत्र्याचे उपरांतचो जर इतिहास आमी जर पळयत जाल्यार आजून मेरेन गोंयांत बायल मुख्यमंत्री म्हणटा ती एकटीच जाल्ली आसा शशिकलाताई काकोडकर तिच्या नंतर अजून मेरेन तरी गोंयांत मुख्यमंत्री पद बायलेक मेळिल्लें ना हय पण बाय कितें जाता एट द मोस्ट आतां इतली सरळपरान वता न्ही हांव आतां म्हज्या स्पिचींनी हांव सांगतलें पळय हांव वायट लोकांक घेतलें बरोबर लोकांक हें जमतलें की ना यू नो की हांव आय एम सॉरी तुमी म्हणटाय मागीर हेमाच्या गव्हर्मेंटान वायट लोक अशें कशें यू टू कीप द गव्हर्मेंट गोईंग ते करचें पडटा यू नो यू हॅव टू गो विथ द बॅड एंड द गुड सो हें म्हाका जमतलें की ना हें चिंतचें पडटलें म्हाका बरोबर सोसायटी खातीर तुवें समाजा खातीर खूब कितें कितें केल्लें आसा म्हणजे निस्वार्थान केला नॉट विथ अ पॉलिटिकल हें म्हणजे कांयच स्वार्थ नासतना इवन म्हजो मनोहर भाई म्हजो कजन आसून ताजे खातीर जें ताणें म्हाका सांगलें करपाक तें करून निस्वार्थान आज पर्यंत कोणा कडूनच कांय घेवना आनी कोणा कडूनच कांय मागुना केन्ना की म्हाज्या खातीर हें करात यू नो एट द सेम टायम म्हज्या घोवाचें हें जालें लास्ट इयर तेन्ना म्हाका दोतोर प्रमोद सावंत आमचे ऑनरेबल CM आनी तांच्या बायलेन तांच्या तरेन सपोर्ट दिला आनी आय एम ग्रेटफूल and I still pull the government up because I know he's capable of doing something good about it. बरोबर फाटलो जो कोविडाचो काळ आयलो या कोविडा भितर पुराय देशाक पुराय जगाक एक फाटी ओडलें एक स्टेप फाटी वचचें पडलें संगीताच्या क्षेत्रांतूय बी खंय तरी ड्रॉबॅक्स आशिल्ले त्या वेळार अजून मेरेन सगळे जाग्यार पडिल्ले ना सो त्या विशयाचेर तुका कितें उलोवपाचें आसा
ना आतां म्हाका अशें करूंक जाय की जीव अर्पण करून सगळो म्हणजे गांवांक हांगा ओ शी इज अ सेलेब्रिटी आनी ते हांगा गावंक शकना आनी ते अशेंच शो करूंक जाय तशेंच हें सगळें सोडून गांवांनी आमच्या लोकांच्या मनाक थंय वचून तांकां गावन तांच्या खातीर गेट देम टू गेट देअर एनर्जीज अप तांकां तांची पॉझिटिव्हिटी तांकां गेट देम टू फील आतां हें जग आमचें आसा आमी परत अर्न करूंक शकता आमचे जॉब्स तरी गेले तरी आमच्या भितर बळ आसा वी हॅव द झेस्ट सगळें आसा आमचे कडेन आनी वी हॅव समबडी टू इन्स्पायर अस मोटिवेट अस एंड मेक अस फील वी कॅन डू इट हें आमी करपाक सोदता विथ हेमा सरदेसाय फावंडेशन पूट दॅट स्ट्रेंथ इन एवरी गोवन की तुमी करूंक परत सामकी स्ट्रॉंग आणि इवन बेटर जावंक शकता देन यू वर बिफोर यू डोंट लूज होप इन एनी वे एक हेमा जर आज पर्यंत 10 महिने जगूंक शकता आणि तुमच्या खातीर चिंतूंक शकता जर तुमी कित्याक ना आणि एवरी वुमन ऑल्सो हू हॅज लॉस्ट समथिंग और एवरी मॅन ऑल्सो हू हॅज लॉस्ट देअर लव्ड वन आय वॉन्ट टू से दॅट लिव्ह फॉर द वर्ल्ड वी आर हियर टू लिव्ह सुइसाईड करून आनी करून आय रियलायज देर इज नथिंग इन दॅट वॉट एव्हर कितें जीव आसा तो अर्पण करात तातूनच देव समाजा खातीर कितें तरी समाजा तुमचें देणें खातीर आसा. जीव घालप आणि दवरप तातूनच सत्य आसा आणि तातूनच सगळें आसा बरोबर आता तुवें इतलो प्रवास केला तुवें गोंया भायर प्रवास केला तुवें भारताच्या भायर प्रवास केला आनी तुजें मूळ जें आसा तें गोंय जेन्ना तूं भायर सगळ्याक प्रवास करून येता तेन्ना तुका कितें दिसता की गोंय फाटीं आसा काय फुडें आसा काय खंय आसा आनी गोंयाक तूं खंय पळयता? एक व्हडलो प्रॉब्लेम जाला की अशे अफवा घडयल्या खंय वता थंय आमी अब्रॉड समज गोंयकार मेळ्ळे म्हणटा बाय गोंय काबार न्ही गो गोंय काबार हांव म्हणटा भायर कित्याक गेले आमचे गोंयकार पळय हांव कितें सांगता राधिका आमचे गोंयकार भायर गेले कित्याक तांकां हांगा देर इज नो जॉब्स फॉर देम तांचे एम्बिशन्स कंप्लीट करपाक फुलफील करपाक हांगा कांय ना म्हणून आमी भायर वता रायट पण भायर वतकूच तुमी खंय वता यू आर गोईंग टू कॉन्क्रीट जंगल्स जंय प्रत्येक झाड कापिल्लें आसा एवरी सिटी दॅट यू आर गोईंग टू प्रत्येक झाड तर तुमी थंय वता आनी थंय पयशे कमयता हांगा कित्याक कमोवचे न्ही गोंयकारांनी सो इफ हांव आज 2 हातून आसा हांव एनवायरनमेंट म्हणजे सैनीक सोल्जर ऑफ द एनवायरनमेंट इतलें आसून म्हाका भंय दिसता की एनवायरनमेंट वाचवता आय सेड इट येस्टरडे इन फ्रंट ऑफ नॉन गोवन्स विथ ऑल रिस्पेक्ट टू यू ऑल म्हणलें तुमी हांगा आसतले आनी आमी नासतले ग्रीन गोवा आसतलें गोवा विल बी सो ग्रीन बट विथ नॉन गोवन्स नॉन लोकल्स अशा परे आमी सगळ्यांनी चिंतचें पडटलें आमी कितले सॅक्रिफायस करूंक शकता ग्रीनरी आमच्या गोंयकारांक हांगा दवरपाक हें कोण चिंतता कोण चिंतच ना हाजी सिरियसनेस कोणाक खबर ना कापले झाड म्हणून हांवें एजिटेट केलां आयुश्यभर झाडां कापली पूण आज हांव विचार करता की झाडां कापून तातून आमच्या गोंयकारांक कितें बरें मेळटलें काय आर दे गोईंग टू प्रोग्रेस आर दे गोईंग टू फायंड अ वे टू हॅव जॉब्स हियर बिकॉज काही इंडस्ट्रीज हांगा कितले जरी इंडस्ट्रीज येवंक शकता कितें तर तांकां जर कितें मेळटा जाय तातून तर वाय नॉट सॅक्रिफायस हें आमी चिंतचें पडटलें डिस्कस करचें पडटलें हें एकदम कीप गोवा ग्रीन फॉर होम बरोबर फॉर होम आमीच नासतले हांगा लोकल गोंयकार जाल्यार फॉर होम आर यू किपींग गोवा ग्रीन हें व्हडलें चिंतप आनी डिबेट जावंक जाय हाचेर भयंकर म्हणजे इन शॉर्ट तुजें अशें म्हणणें आसा की जे गोंयकार गोंय सोडून भायर वतात तांणी आपलें मूळ विसरचें ना मूळ विसरचेच न्ही आनी नेवर थिंक दॅट गोवा इज म्हणजे काबार जालें केन्नाच ना कितें गोंयान जर कितें तरी झाडां कापली जाता कितें मे बी इट इज बिकॉज टू गीव जॉब्स टू आर गोवन्स मे बी इट्स बिकॉज टू रेज गोवा टू अनदर लेवल वे गोवन्स वोंट लीव गोवा गोंयकार सोडचे ना गोंय तर ते चिंतून आमी विचार करून एज्युटेशन करूंक जाय ह्या फुडें ओगीच बेश्ट केलें म्हणून जायना तें हालींच तुवें सोशल मिडियाचेरूय घाल्लें की हेमा सरदेसाय फावंडेशन तुवें हालींच स्थापन केल्लें आसा सो ह्या फावंडेशना बद्दल थोडें आमकां सांग न्ही की कशें पयलीं म्हजे ट्रस्टीज सॉलीड स्ट्रॉंग ट्रस्टीज आसा रहिला खान फिलू मार्टिन्स मारिया डिकॉस्टा मधुमिता भट्टाचार्य आनी केतकी परब फ्रांसीस वेगस आनी आमचो प्रसाद पानकार हू इज वेल नोन दे आर पीपल हू आर ऑल हार्ट सगळें जीव काळीच सामकी ती सगळी प्रेम फक्त आनी प्रेम आसा थंय देव आसा बाय बरोबर आनी ते दैवीक काम करपाक फुडें सरले आमी
आणि जितले जाता तितले गोंयकारांनी ताचो लाभ घेवचो की आमचे कडून कितें आमी तांचे कडेन करूंक शकता हें आमकां येवन सांगचें. आमी आतां ऑफिस घालता आमचें, तांणी आमकां इन देअर ओन वे आमकां मेंबरशीप बी तशें ना, पण इन देअर ओन वे हाव दे कॅन जॉयन अस वी आर ट्रायंग टू फायंड आउट. बिकॉज खूब जाण म्हणटा वी वॉन्ट टू जॉयन यू, वी वॉन्ट टू जॉयन यू. बरोबर. हय म्हणटकूच वी वॉन्ट, पण कितें आमचे कडून आमी तुमच्या खातीर करूंक शकता जाल्यार आनी इट्स अ कॉन्क्रीट थिंग आनी बरें तुमच्या खातीर खरेंच बरें जातलें न्ही. सो प्लीज कम टू अस. हें आमचें हें. बरोबर. बिकॉज वी आर ऑल्सो प्लॅनिंग अ स्मार्ट विलेज टू अडॉप्ट अ स्मार्ट विलेज गोंयांतली गोंयांतलीच. हय. हय. आणि आफ्टर अडॉप्टिंग वी वील शो एन एक्झाम्पल ऑफ अ स्मार्ट विलेज टू द वर्ल्ड, नॉट Okay. ओनली टू इंडिया, टू द होल वर्ल्ड. पूण इट जे इज द जे तुम्ही इंटेन्शन. विलेज अडॉप्शनाचे जे तुम्ही आता विषय काढला तो विलेज जेन्ना तुमी अडॉप्ट करतली म्हणजे ते कशा पद्दतीन? आताचेर हांवें काल टॉक दिला एक्चुली व्हडलो, आनी द एंड ऑफ द टॉक सगळ्यांनी एक शब्द म्हणलो वाव. सो बट तें देवान संपन्न करून घेवंक जाय. इतले आमचे इतले हे आसा, अशी करतली तशी करतली तशी करतली ती विलेज अशी, इतले उमेदी आसा आनी इतले म्हणजे हे आसा विशीज आसा आमचे की अशी करतली, पण ते देवान संपन्न करून घेवंक जाय. आणि घेतलो म्हाका दिसता. आमचें हें आसा न्ही, म्हणजे शक्ती आसा की आमी तुज्या प्रोग्रामाचें शक्ती. हय, सो शक्ती आसा भितर, पण ती देवान आनीकूय स्ट्रॉंग करून घेवचें आमचें कितें इच्छा आसा तें. आनी इट वील बी एन एक्झाम्पल इफ वॉट एवर आय सेड येस्टरडे की आमकां तशी विलेज 100% इट वील बी एन एक्झाम्पल फॉर द वर्ल्ड. बरोबर. सो मुखार आता तुझे जे सिंगींग टॅलंट आसा, हय. हे सिंगींग टॅलंटाचे तुवें आज मेरेन खूब तुवें ताजो वापर केल्लो आसा. तुवें फिल्मांनी तूं गायिल्लें आसा, ते भायर तुवें कॉन्सर्ट्स केल्ले आसा. आतां सद्या हेमा सरदेसाय खंय गायता? आतां सद्या ऑफकोर्स जंय म्हाका आजूच हांवें एक पद म्हणलां 22-22 जे आसा न्ही, ते स्पोर्ट्स इव्हेंट्स येता पळय, हय, हय, दोतोर प्रमोद सावंत हय. आमच्या ऑनरेबल CMचे, ताका गायलां हांव. आनी आय वील कीप सिंगींग टील द लास्ट ब्रेथ. ओके. पूण आतां गावप म्हणजे कितें, स्वता खातीर तर केन्ना गायलेंच ना. म्हणजे आय वॉज ऑलवेज थिंकींग हांव कितें करूं, एम्बेसेडर फॉर द गर्ल चायल्ड हें तें आसाच न्ही बरोबर, म्हजें. बरोबर. पूण आतां गांवांनी जगान पयलें आमच्या गोंयान वचून गावन तांचे जे एनर्जीज आसा ते म्हाका रेज करूंक जाय पयलीं. With music, you can achieve a lot. I want to give them strength. I want to give them positivity, inspire them, motivate our people. सगळें तांकां अशें हातून कोवीड आयलो गेलो पण आय एम एज स्ट्रॉंग एज एवर. प्रत्येक गोंयकाराक अशें दिवसूंक जाय. ही एक इच्छा आसा आनी ही इच्छा देवान आतां पार पाडची. आनी आय थिंक दॅट द गव्हर्मेंट शूड इमिजिएटली सपोर्ट ऑन दीस. बरोबर. बायलांचें कशें आसा की खुबशे बायलांक इच्छा आसा आपणें हेमा सरदेसाय जावचें. कारण आजकाल एक इन्स्पिरेशनल लेडी म्हणून पळयता आसतना हेमा सरदेसाया कडेन लोक पळयतात की आपल्याक हेमा सरदेसाया भशेन जावपा जाय. सो हेमा सरदेसाय आनीक तयार जावची गोंयान, ह्या खातीर तूं आज तुजे पळोवपी खुबशे आज गोंयकार तुका पळयतात. हेमा सरदेसाय नारी शक्ती, स्त्री शक्ती आनीक तयार जावची, ह्या खातीर तूं कितें सांगूंक सोदता? म्हजो जीव दिवन तांकां जाल्यार हांव तयार आसा बाय. तांकां हें करपाक की इट इज नॉट अबावट मी. जेन्ना आपूण आपलें मीपण सोडटा, हांव हय. हें सोडटा आनी दुसऱ्यां खातीर जगप. हेमा कित्याक सरदेसाय, ताजें व्हडलें 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 जावंक शकता तुमी. म्हजो आशिर्वाद आसा एक आवयचो. आमी हे मा फावंडेशन केलां, ते HE आनी MAA कॅपिटल. तर एक आवय सांगता, म्हजो फूल आशिर्वाद आसा. फुडें सरात आनी शायन जायात जगान. तुमच्या प्रत्येका भितर ते आसा, स्ट्रेंथ आसा, ते हें करूंक शकता तुमी. आनी यू कॅन. आनी एक आवयचो आशिर्वाद सदांच तुमच्या बरोबर. आय एम ऑलवेज देर टू गायड यू, मोटिवेट यू, इन्स्पायर यू. सदांच यू कॅन ऑलवेज बी विथ अस अँड विथ द फावंडेशन अँड गो अहेड अँड अचीव युअर ड्रीम्स. यू हॅव द केपेबिलिटी, you know, and व्हडले उपकार मनाक की you think I'm somebody you would like to be, that is worthy. हय. सो यूथ जे आसा हेमाताई, आज गोंयांत संगीताच्या मळार गोंयाक कितें भवितव्य आसा अशें तुका दिसता, प्युअरली संगीताच्या मळार? संगीताच्या मळार खूब करूंक जाय बाय अजून, बिकॉज स्टील वी हॅव टू गो टू बॉम्बे to make it big. But if I get a little bit more powers, or if I get a little bit more, authority, very important.
दॅट द गव्हर्मेंट शूड चूज पीपल हू शूड बी गिवन ऑथॉरिटी. तांकां एक तरेचे एक स्ट्रेंथ दिवंक जाय की तुमी डिसिजन्स घेवंक शकता इन दीस क्षेत्र. आय विल मेक शुअर की ते डावनलोड्स जे इजी जाता फ्री सॉंग्स जातून कितले कितले आर्टिस्ट आज व्हांवत वता कित्याक तांकां कांय मेळना ते कित्याक जेन्ना तांकां पोटाक कांय मेळना ते कित्याक ते पर्स्यू करतले. इतले सुंदर सुंदर आवाज आनी हे फुकट वतात आज. Because of that. So some decisions have to be taken very strictly. Why can't we put a stop to the free downloads? We can put a stop. There's some way to do it. तितली कळकळ जाय. Human values पयली बाय हेमा सरदेसाई फाउंडेशन दो 1947 नंतर जे जावंक ना ह्युमन व्हॅल्यूज, वी वॉन्ट टू वर्क ऑन ह्युमन व्हॅल्यूज अगेन. प्रत्येक जाणांनी कशे जगार इवन एका विधवा हो शब्द तिका कुकूम काडप, तिचे बांगड्यो हें करप विलेजांनी, ते काळे कपडे घालप आनी निळे कपडे कित्याक ती पयलींच मेल्ली आसा. शी इज ऑलरेडी डेड विथ हर मॅन गोईंग अँड यू आर मेकिंग हर फील सॅडर अँड सॅडर. काळजां खंय गेली. कोवीड जालो, पनिशमेंट जालो देवाचो, तरी आमी सुदारची ना. ह्युमन व्हॅल्यूज हॅव टू बी इनबायब्ड व्हेरी स्ट्रॉंगली. वी आर गोइंग टू डू इट. बरोबर. येस. हेमा सरदेसाय बाय आज हांगा उपस्थित आसा आमच्या मदीं. ताणें आपली तळमळ जी गोंया खातीर आसा ती हांगा व्यक्त केल्ली आसा. एक बायलो मनीस आज खंय मेरेन पावपाक शकता आनी कितलो मेरेन समाजा खातीर जावं गोंया खातीर तळमळ आसूं शकता हाजें लायव्ह एग्जाम्पल म्हणल्यार बाय हेमा सरदेसाय जे आज हांगा उपस्थित आसा. हेमा सरदेसाय म्हणलें की सदांच गोंय हें ताज्या फाटल्यान पयलीं याद जाता. कारण इतले वयर पावून लेगीत ताणें आपलें गोंयकारपण सोडलें ना, आपल्या गोंयाक सोडलें ना. एक स्त्री, एक नारी शक्ती, एक अशी एक लायव्ह एग्जाम्पल जे आज हांगा उपस्थित आसा. आज ह्या पुराय ताज्या मुलाखतींतल्यान ताजे कडेन आमी जें कितें आज उलयलीं तातूंतल्यान आमकांय खूब कितें शिकपाक मेळ्ळें. एक बायलो मनीस कशी आसची, एक युवा कसो आसचो, एक गोंयकार कसो आसचो, हे तिनूय वेगवेगळ्या मळा वयले तिनूय वेगवेगळे विशय आज हेमाताईन हांगा बऱ्या तरेन हांगा सुटसुटीत रितीन सांगिल्ले आसा. ताणें समाजा खातीर खूब कितें कितें केल्लें आसा. हालींच ताणें हेमा सरदेसाय फाउंडेशन घाल्लें आसा. ह्या हेमा सरदेसाय फाउंडेशनाचे थ्रू ताजी समाज सेवेचें जें ताणें जें व्रत घेतिल्लें आसा तें अखंड अशेंच चालू आसा. आनी आज हेमा सरदेसाय सारकेले गोंयकार, हेमा सरदेसाय सारकेली गायिका आमच्या गोंयांत जल्माक येवप आनी आमकां मेळप हे सारकें भाग्य म्हाका दिसता गोंयकाराक ना. आमी ताज्या ह्या कार्या खातीर ताका यश आवडेता आनी मुद्दम हांगा उपस्थित रावन हेमा सरदेसाय बायन आज आमकां खूब उर्बादिणी उतरां हांगा सांगिल्लीं आसा. ताज्या ह्या उपस्थितीन आज आमकां खूब कितें कितें शिकपाक मेळ्ळें. हेमा सरदेसाय बाय तुका खरेंच खूब खूब देव बरें करूं. मुद्दम तूं आज हांगा आमच्या स्टुडियोत आयलें आनी तुवें आपलें मत हांगा व्यक्त केलें, विचार व्यक्त केले. तुजे खूब खूब उपकारी. हांव म्हणपाक सोदतां की ज्या स्ट्रेंथान हांव आज हांगा तुमच्या समोर बसला, जे एक घटसाण, ती घटसाण म्हाका प्रत्येक लेडीन दिसूंक जाय गोंयांत. दॅट यू आर स्ट्रॉंग, यू कॅन डू इट. इट्स नॉट अबावट यू. ते तूं दुसऱ्या खातीर जग. लायफ इज ब्युटिफूल. लायफ इज ब्युटिफूल ह्या एकाच गोश्टीन आज आमी हो प्रोग्राम, ही कार्यावळ, हो एपिसोड हांगा सोंपोवया. हांव परतून एकदां हेमा सरदेसाय बाय तुजे उपकार आठयतां आनी शुभेच्छा दिता. थँक्यू बाय. खूब थँक्यू. खूब देव देव बरें बरें करूं. करूं तुका. Yes. ना हाडलें म्हाका. नमस्कार. This program was sponsored by BPL Happy Little Things.